सांजू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. आपल्या शिसांपासत जेजूचे मागणे. इतले सांगून जातास जेजू आपली दिश्ट सर्गाक लावून म्हणालो, बापा, येवंक आसलेली घडी पावली. तुझ्या पुतान तुका महिमा दिवच्याक तुझ्या पुताक महिमेवंत कर. तुवें ताचे अधीन दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणे सासणीक जिवीत दिवचे खातीर तुवें ताका सगळ्या मनशा कुळाचेर अधिकार दिलाय. तें सासणीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपवन हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली. आनी बापा, संवसाराच्या आरंभा आदीं तुजे सवें म्हाका आसले ते महिमेन म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेवंत कर. तुवें संवसारांतले विंचून काडून म्हाका दिलें तांकां तुजें नांव हांवें कळीत केलां. ते तुजे आसले आनी तांकां तुवें म्हाका दिलें. तुज्या उतराक ते कालजाल्यात. म्हाका तुवें दिल्ले ते सर्व तुजे तावन आयलां म्हूण आतां ते जाणा जाल्यात. कित्याक तुजे तावन हांव कितें शिकलां तेंच हांवें तांकां दिलां. तांणी ते घेवन तुजे तावन हांव आयिल्लो खरें म्हूण ते समजल्यात. अशें तुवेंच म्हाका धाडलाय म्हूण तांची पातयेनी. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत हांव मागिना. तुवेंच म्हजे अधीन दिल्ल्या पासत हांव मागतां. म्हजें आसा तें सगळें तुजेंच, तुजें सगळें म्हजेंच. म्हजी महिमा तांचे मारिफात परगट जाता. ह्या फुडां हांव संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात. हांव तुजे सरशी फाटीं येतां. पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय तांकां तुज्या नांवाचे सक्तेन तूं सांबाळ, अशें तेय आमचे बरीच एक जावच्याक. म्हाका तुवें दिलें तांचे सवें आसतना तुज्या नांवाचे सक्तेन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलें सिद्धी जावच्याक, जाचें निसंतान जावंक जाय आसलें तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नास जावंक नांत. आनी आतां हांव तुजेशी फाटीं येतां. म्हजो संतोश तांकां संपूर्णयेन मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव हे परी उलयतां. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना, पूण तांकां वायटा तावन राख म्हूण हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजे उतारस सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडल्यात. आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. हांचे पासत मात्र हांव मागिना, बागार हांचे उतार आयकून म्हाका सतमंतल्या पासतय हांव मागतां. बापा, ते सोमेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय, हांव तुजे थंय एक जावन आसचें बरी, तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारान सतमनचे पासत ते सोमेस्त एक जावन आसूं. आमी एक, तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तवळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातलें. बापा, हांकां तुवें म्हाका दिल्याय. संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग करून तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसा जाय म्हूण म्हजी आशा. नितिवंत बापा, संवसार तुका वळखना, पूण हांव तुका वळखतां. तुवें म्हाका पाठयलय म्हूण हेय वळखल्यात. म्हजे वयर तुका आसा तो मोग
तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवे रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तें कळीत करतलो. देवाचें उतार हें.